गोवा सुरक्षा मंच सध्या आपलो भाषेचो मुद्दो कुशीक दवरून मुतालिक वेळी चर्च असल्या धर्मीक विशयांचेर उलयता। जीएसएमाचे ह्या गजालीचो निषेध करता म्हूण जीएसएमाचोच 2017चो पणजेचो उमेदवार दोतर केतन भाटीकार उलयला। खरें म्हळ्यार जीएसएमान पणजे बाय इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय आशिल्ली ते करता भलतेच म्हूण भाटीकार उलयलो। पणजे खंय ताचो पर्रीकाराक सपोर्ट। 2017चो पणजेचो जीएसएमाचो उमेदवार केतन भाटीकारान आपल्याच पक्षाच्या फुडाऱ्यांची खरडपट्टी सुरू केल्या। जीएसएमान मुतालिक वेळी चर्च विशयांचेर घेतिल्ली भुमिका खंय ताका कत्र गेल्या। ताणें जीएसएमाच्या फुडाऱ्यांचो जाहीर निषेध केलो। पणजे बाय इलेक्शनाक ताणें पर्रीकाराक सपोर्ट जाहीर केला। The issue of challenging the Goa government to ban VHP in the state. I believe there is a serious attempt to mislead the Goan public on this issue by the GSM president. It must be clearly understood that neither the CM nor the TCP minister Vijay Sardesai has demanded any ban of VHP in the state. They have only warned that if VHP goes ahead with forcefully imposing a ban on beef consumption, then it would be banned for violating the Indian constitution, which clearly states that every citizen is free to eat what he wants to eat and nobody can force anyone. I too believe cow slaughter, which is banned in Goa, is bad and illegal. Thirdly, the attempt to link the VHP issue with the Velim church matter seems to be again a conspiracy to further have a divisive agenda that will only divide Goans. A press conference घेतला हांवें एक कंडेम करपाक जे कितें आनंद बाब शिरोडकरान म्हटलां की मुतालिकाचेर आनी जो तांच्यांनी एक रिलेशन लायला की बाबा मायनॉरिटी अपीजमेंट आनी वेलीम चर्च म्हाका दिसता वेलीम चर्चाचें जें आसा तें आमकां दिसता आमी वाचपाक जाय की बाबा हो आर्टिकल आमी जो आसा आनी एडिटोरियलान सुद्दां ते गोवन वार्ताचेर बरोवन हाडला। म्हाका दिसता आमी पार्टी केल्ली गोवा सुरक्षा मंच हो एक भाशे खातीर केल्ली। आज भाशा सोडून आमी सगळ्याक बांदगडीन फुडें व्हरला। भाशा थंयच उरली, भाशेचेर कोणूच उलयना। मुतालिक सारक्या मनशान ज्या वचून मेंगलोर बायलांक मारिल्लो काडून हो व्हिडिओ आसा त्या मुतालिकाक आमी परत हाडूंक सोदता हांगा। म्हणजे मुतालिका काडून करप कितें? गोंयकारांक त्रास करप, गोंयकारपण काबार करप। सो आय एम कंडेमींग इट इन ओपन स्टॅन्स। हांवूय जीएसएमा बरोबर आसा बट हांव कंडेम करता हो स्टॅन्स। म्हाका दिसता आमी इतल्या वायट रितीन हल्ल्यात ताजें इंट्रोस्पेक्शन जावपाक जाय। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। आमी विचारपाक जाय आमी कित्याक हल्ले, आमचे मुद्दे कितें आसा त्या मुद्द्याचेर मिटींग जावंक जाय। त्यो जाल्योच ना आज पर्यंत। आमी फक्त प्रेस घेतल्यो आनी भाशणां केल्यो म्हूण जायना। आमी बसपाक जाय, आमच्या कार्यकर्णी बसपाक जाय, ताजेर कित्याक हल्ले म्हाका सुद्दां आज पर्यंत विचारूं ना कित्याक बाबा तूं हल्लो, ताजेर मिटींग जाली ना। म्हाका दिसता आमी इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय आनी मागीर एका गजालींचेर पावपाक जाय। गोंयकारपण सांबाळपाक जाय आमी। आज तुमी म्हाका प्रश्न विचारता की बाबा कित्याक स्तुती, हांव स्तुती बीजेपीची करना हांगा। पण म्हाका एक सांगा, तुमी आतां ऑपोजिशन उरला खंय? काँग्रेसीन अजून मेरेन तांचो कॅन्डिडेट डिक्लेरूच केलो ना। तांकां खबर आसा डिफिटींग मनोहर पर्रीकर इन इज ओन, डिफिटींग सिद्धार्थ वॉज नॉट पॉसिबल। नाव दे आर डिफिटींग मनोहर पर्रीकर। अजून मेरेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो ना, कांयच ना। काँग्रेस अजुनूय झगडा जाता थंय। सो आय थिंक आमकां चिंतपाक जाय की आमी कितें करूं शकता आशिल्ले या कितें करूं शकना आशिल्लें। आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावंक जाय आशिल्लो, ती सगळी गजालीच जालो ना आनी आमी मुतालिका काडूंक सोदता आनी गोंय जे वाट लावपाची प्रयत्न हे करपाक हांव तरी कंडेम करता। दुसरी गजाल हे तुमी पर्रीकराक सपोर्ट करतले? हांव 101% येता इलेक्शनाक पर्रीकराक सपोर्ट करता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। बांबोळे कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सांतलो ट्रॅफिकाचो प्रस्न सोडोवंक उपाय काडप चल्ला। ब्रेस्ताराक कुजिरांतल्या सगळ्या शाळांच्या मुखेल्यांची शिक्षण संचालक गजानन भट आनी ट्रॅफिक डीवायएसपी आंगले बरोबर बसका जाली। सद्याक तात्पुरतो म्हूण शाळा भरपाचो आनी सुटपाचो वेळ 10 मिनटांच्या फरकान बदलतले, मात कॉम्प्लेक्सांतल्यान ट्रॅफिकाच्या एक्झिटाचो प्रस्न कसोच सुटना। शाळेच्या पयल्याच दिसा हे पळयात कुजिरा कॉम्प्लेक्सांतले ट्रॅफिकाचे चित्र। आतां हो ट्रॅफिक जॅम सोडोवंक उपाय सुरू जाल्यात। कुजिरांतल्या सगळ्या शाळांच्या मुखेल्यांची ब्रेस्तारा शिक्षण संचालक आनी ट्रॅफिक डीवायएसपी हांचे बरोबर बसका जाली। Meeting was there in the morning today at 10 o'clock along with the superintendent of traffic cell Mr. Angle, and it was decided that the buses which are coming at the Kujira, they will drop the students at the entry level and Bharat buses they will come directly to the school premises. The persons, those who are bringing the vehicles, particularly the staff of the schools, higher secondary, they are allowed to take their vehicles in the school premises. If anyone is going to park the vehicle on the road, from Monday onwards, traffic cell is going to clamp, means they are going to lock that vehicle.
So I request that all the institutions to cooperate in this matter, because we have made the adjustment in such a way that the time is spread over a long, I can say about half an hour. बरी मिटींग जाली. म्हणजे काल खरें म्हणजे तेजी खरें इनिशिएटीव जालें. काल माननीय मुख्यमंत्री आमच्या ह्या कॅम्पसान येयले, तेणी काल सगळें पळयलें आनी तेणी इन्स्ट्रक्ट केलें की तुमी टायमींग थोडेशे स्टॅगर करा म्हणून. आनी आज आमी सगळे बसले नंतर सगळे स्कुलां एक 10-10 मिनटांच्या गॅपान सुरू जातले आनी 10-10 मिनटांच्या गॅपान सुटलेले अशा प्रकारचे एक कलेक्टीव डिसिजन सगळ्या प्रिंसिपलांनी घेतला. आनी ट्रॅफीक पुलिसांनी कांय बऱ्यो स्टेप्स हांगासर आज म्हणजे आमकां आज प्रॉमीस केल्ले आसात. एक म्हणजे रस्त्यार जें पार्किंग आसता तें कमी करप, म्हणजे तें जावचें न्ही, हेच्या खातीर थोडेशे ट्रॅफीक पुलिसांनी इनिशिएटीव घेतलेले आसा. आनी काल जशें माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां प्रॉमीस केलें तशें जो पर्यंत परमनंट कांय सोल्युशन येना तो पर्यंत स्टेडियमाचें पार्किंग आमकां दिता म्हणून. आनी सुरवातीकूच एक एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन एक प्लॉट आसा एंट्री पॉयंटार येयले बरोबर, तो अशे 2 पॉयंट हे पार्किंग पॉयंट म्हणून आसतले. आनी एक सजेशन आमकां ट्रॅफिकांतल्यान येयलें तें म्हणजे ट्रॅफीक वॉर्डन जे आसा तेजे खातीर कांय पालक आमी तांकां ट्रॅफीक वॉर्डन म्हणून दिवचे, तांकां ते ट्रेन करतले आनी कांय पालकांचो इनवॉल्वमेंट हे सगळ्या ट्रॅफीक सुरळीत जावचो असो एक प्रयत्न सगळ्यांचो आसतलो. या येद्या व्हडल्या स्कूल कॉम्प्लेक्सात स्कुलांची हजारांनी भुरगीं, मात ट्रॅफिकाक एक्झिट ना. स्कुलां सुरू जावन हें 3रे वर्स. फाटलीं 3 वर्सां जालीं सरकार कॉम्प्लेक्सांतल्यान ट्रॅफिकेच्या एक्झिटाचो प्रस्न उशाक घेवन बसला. पणजेचो ट्रॅफिक जॅम सुटलो, आतां कुजिरा. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. वाळपय पालिकेत फाटले 10 वर्सांत पयलेच फावट बीजेपीचो नगराध्यक्ष जाला आनी ती बी बायल नगराध्यक्ष. परवीन शेख नगराध्यक्ष म्हूण बिनविरोध वेंचून आयली. पालिकेत 10 नगरसेवक आसात. पयलीं 8 नगरसेवक हे काँग्रेसीचे आशिल्ले आनी 2 बीजेपीचे. आतां विश्वजीत बीजेपीन गेल्ल्यान आपसूकच 10 नगरसेवक बीजेपीचेच अशे जाल्यात. परवीनाचे पयलीं रामदास शिरोडकार नगराध्यक्ष आशिल्लो. मडगांव उपरांत आतां वाळपय म्युनिसिपालिटी बीजेपीचे सत्तेत. घेवया एक ब्रेक.